शेनवारा शेळी काणकोणा फिशलँड ह्या रेस्टॉरंटाक उजो लागलो। हातूंत कामगारांचो पगार, रेस्टॉरंटाचें सामान तशेंच थंय आसा तितलेंय सामान जळून मातये भरून जालें। शेळी काणकोण हांगसर शेनवारा सुमार सकाळीं 9:30 वरांचेर फिशलँड रेस्टॉरंटाक उजो पेटलो। कितली अमाउंट जातो आमकां अंदाज सांगूंक शकना। आमगे हितून सगळे तुजेले सोडा बाटे धरले ते, लिमका धरले ते, जेवणा सामान धरले ते, भुरग्यांक पयशे, हेजे स्टाफा पयशे, मागीर बाकीची तुगे आमगे दिसात पयशे सगळे तितून आशिल्ले, सगळे तर चलोन गेला। कपडे पैसे आयले मागीर 1 लाख सुमार जाले। कोणा दिवपा म्हण आणटलो सगळे जाण गेले। आनी कितें आयले? पैसे, मोबायल सगळे पड गेले। मोबायल, कपडे कपडे एक बीन आसा सगळे जाण गेला आमगेले। सगळे पगार घेवन आज गांव वचपालो भुरग्यांक, सगळे पगार घेवन सगळे घेवन दवरला तो आज वचपालो, तेगे बी जाण गेले। सगळे पैसे, मोबायल घेवपा सगळे ना सगळे जाण गेले, एक रुपया उरना। कोरोना उजो पालोवपी दळ 45 मिनटां उसरा घडणूक थळार पावले। काणकोणा जी फायर ब्रिगेड आसा ती 17 वर्सां पोरणी आसा। साधारण 9 सुमार घडलो। त्यानंतर आम्ही गांव सगळे लोक एकदां उजो पालोवपाची भरपूर ट्राय केली आणि फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, पूण फायर ब्रिगेड जवळ जवळ 45 मिनटीस लेट आयल्या, कारण त्यांची वर्कर्सां मिस्टेक ना। ह्या फायर ब्रिगेडी जवळ जवळ 70 वर्सां जाल्यात आणि ती जवळ काबार जाल्यात जमान। सरकार सामान्य जनतेक गाडयेक 15 वर्सां जातकर गाडी रस्त्यार चलोवपाक परवानगी दिना। मात ही सरकारी फायर ब्रिगेड 17 वर्सां जाली तरी सरकारी यंत्रणा कशी वापरतात काय म्हण प्रश्न थळाव्यांनी केला। गोवा गव्हर्नमेंट म्हणटा 15 वर्सांनी गाडी भायर उडयात म्हण पब्लिकेक, आनी येदे व्हडले 36,000 लोकांक काणकोणाक एक फायर ब्रिगेड, ती बी 70 वर्सां जाल्ली आनी तिका सगळी लिकेज विकेज सगळी आसा, ती गाडी ब्रेकाक उबी रावना आनी लोकांक ह्या प्रमाणे भरपूर लॉस जाता। ह्या फायर ब्रिगेडी लागून चड लॉस जावपाक लागला, पूण गव्हर्नमेंटाचें अजिबात फायर ब्रिगेडीचेर लक्ष ना। काणकोणात नवी फायर ब्रिगेड दिवची म्हण मागणी थळावे करतात, ना तर रस्त्यार देंवतले म्हण तयारी थळाव्यांनी दाखयल्या। आणि ही गाडी, ह्या गाडये परिस्थिती पळयल्यार म्हाका दिसना हेजे फुडें कितें हो आयज तरी देवादायन तरी हें जाला, पूण फुडें तर आनी कितें मेजर जाल्यार ह्या एक गाडयेन तर म्हाका दिसना तो ट्रेजिडी अवॉइड करूं जाता अशी। कोणा न्हंयी वॉल बांदपाक आनी ते वेस्ट पयशे, वेस्ट ऑफ मनी, पब्लिकेचेच पयशे, पूण तेच पयशे बरें कामां यूज कराय। सध्या काणकोणाक आमकां एक न्यू फायर ब्रिगेड कशें काणकोणाक जाय। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार।